प्रभू माईक का म्यूट आहे प्रभूजी. तुम्ही अनम्यूट करायचे. Are you able to hear me now? येस प्रभू, व्हेरी क्लिअर. Are you able to hear me? येस प्रभूजी. Okay, thank you. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तिरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं गगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् गगनललिता श्रीशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा मग अत्यंत आनंद होतं असं की कोकणी समाजाने पुराण भगवत पुराण कोंकणी समाजाने म्हाका आमंत्रण दिलें हे विशयाचेर चर्च करूंक. तरी हांव कोंकणी भागवत पुराण कोंकणी समाज आणि खास करून ब्रजगोपी माताजी अत्यंत आभारी आसा.
म्हाका हो अवसर दिले खातीर आणि किरण प्रभूगलो हांव आभारी आसा म्हाका इंट्रोड्यूस केले खातीर. तरी हांव जो विशय चयन केला ताचे नाव आसा म्हळ्यार एडवर्सिटीज आर ऑपॉर्च्युनिटीज. हो विशय केला म्हळ्यार विपदा जे असतात जिवनांतून ते आमकां अवसर प्राप्त कोण दिता ती. हे हे म्हगेले मूल विशय ताचेर उलयता. तरी हाचेर थोडे विचार म्हाका प्रकट करता हांव तुमचो मदी. तरी प्राय आमी पळयतात की ह्या जगांत तूं कोणूय असो तो केन्नाय देवा लागीं म्हाका कश्ट जावंक ती म्हूण मागून घेना. म्हाका विपदा म्हज्या जिवनांत विपदा येवंक ती म्हणून कोणें मागून घेना. कोण कल मागून घेता ती सुख संपत्ती करावी कष्ट मिटे तनका. सुख संपत्ती यावो, कष्टांचे निवारण जावो अशी मागणी करतात. कोणें म्हणत की जिवनांत विपदा येवंक ती म्हणून. जाल्यार आमगेले हे परंपरेंतू कृष्ण भावनामृत संप्रदायांतू विपदा येवती म्हूण मागता तशी एक महान व्यक्ती असं भागवत म्हणतात. तिगेलें नांव चर्च आसा. तिगेलें नांव म्हळ्यार कुंती देवी. आणि कुंती देवी प्रार्थना करता की विपदा संतुता शाश्वत तत्त तत्त जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम. अपुनः भव दर्शनम म्हळ्यार हे कृष्णा तुगेलें जर दर्शन जर जालें तरी परत हे भौतीक जगतांत आमकां येवंक पडचना अशी ती कुंती महाराणी म्हणटा. ते म्हगेली तीव्र इच्छा आसा की हे सगळे आमगेल्या जिवनांतू कुंती म्हणटा म्हगेली तीव्र इच्छा आसा की ही सगळी विपत्या जी कश्ट आमगेल्या जिवनांतू पुनः पुनः येवती. कल्याक हाज मिती हे कृष्णा हे भगवंता तुगेलें पुनः पुनः दर्शन संभव जातलें. कल्याक म्हळ्यार तुगेलें दर्शनाने दर्शन म्हळ्यार आमकां जन्म मृत्यू पळोवंक पडचना. जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे चक्रांतानू आमी भायर पडतले. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम हे सगळे हातूं आमकां शिरकून पडपाक पडचना. त्यामिती कष्ट आयले त्या वेळी तूं आमगेलो साथ आसा सांगात आसा. त्यामिती तुगेलें दर्शनाने आमकां अत्यंत म्हळ्यार सुख प्राप्त जाता. त्यामिती तुम्ही परत परत आमकां विपदा आयल्यार हरकत ना. नो प्रॉब्लेम विल फेस इट अशी कुंती महाराणी म्हणटा. तरी हांव थोडे कुंती महाराणी बद्दल थोडे सांगूक इच्छिता. कुंती तिगेलें नांव पृथा आशिल्लें. पृथा आणि पृथा जी आसा ती शिवसेन महाराजांगेली चली कन्या. आणि म्हळ्यार वसुदेव कृष्णागेलो पिता वसुदेव तागेली भयण न्ही. तिगेलें नांव पृथा आशिल्लें. पृथाक सांदपणांतूची दत्तक दिलें. आणि ते दत्तक कोणाक दिलें कुंती भोज राय ताका दत्तक दिलें ल्हानपणाचेर. आणि दत्तक दिलें मागीर तिगेलें नांव कुंती म्हणून प्रसिद्ध जालें सगळे कडेन. सो नोन मोर एज कुंती. पृथा म्हणून कोणें तिका आपयना. ती कुंती देवी कुंती महाराणी म्हणून. तरी ह्या प्रकारे ती विख्यात जाली. एक दिवस कुंती भोजागेले राज्यांतू महान तपस्वी दुर्वासा मुनी तो थंय आयलो. दुर्वासा मुनी आयले. दुर्वासा मुनी येना फुडें तांगेलें स्वागत करून कुंती भोज महाराजाने ताका चल्ली म्हळ्यार पृथाक कुंतीक सांगलें की तूं दुर्वासा मुनी सत्कार तागेलें जे आसा तागेलें कितले दीस ते आमगेलो हांगा रावतलो ह्या राज्यांतू त्यावेळी तूं तांगेली सेवा करी म्हणून कुंती देवीक सांगलें. कुंती देवीने हे जे आदेश मेळ्ळो बापूला तो म्हळ्यार कुंती भोजाला तो मेळ्ळो तो आदेश तिणें सिरियसली घेतलो.
अत्यंत गंभीरतेने घेतलंय आणि तिने भो गोमटी करून दुर्वास मुनिगली सेव केली. जोपर्यंत त्यांना राज्यांत आशिल्ले तोपर्यंत तिने ती गोमटी रीतीने सेव केली. दुर्वासा मुनीक तृप्त करचे भोव कठीण म्हणून म्हणतात जाल्यार तिने भोव गोमटी करून सेव केली आणि दुर्वासा मुनी अत्यंत प्रसन्न झाले आणि तांणी तिका एक मंत्र दिलो आणि सांगलें की ह्या मंत्राचे तुवें भक्तिभावाने उच्चारण केल्यार खंयचे देवाक तुवें देवा लागून तुका पुत्ररत्न प्राप्त जातले म्हणून हे हे हो वर तिका दिले हिका कुंतीक दिले. हो असलो ह्या प्रकारचो कुमारिका तिका अनेके लग्न थंय जाय न्ही तिका कशी असलो वर दिलो हाचे बद्दल मस्त कारण आसूं एक कारण हे आसूं की मुखार तिगले जिवनांत कलकल घडामोडी जावन ताच्या आधाराचेर सुद्दां हे वर दिवन आसूं तर दुर्वास मुनीने हो वर दिलो आणि सांगलें की हांव तुजेर भोव प्रसन्न जाला तो हांव तुका हांव वर दितच तू खंयचे देवाक आवाहन करी त्या देवाला तुका पुत्र जातले. ह्या केन्ना वर मेळ्ळो त्या वेळी कुंती जी आसा ती अविवाहीत आशिल्ली तिका लग्न जायनाशिल्लें कुमारी आशिल्ली ती तरी तिका मनांत कुतूहल जालें की अरे हे मंत्र दिले दुर्वासा मुनीने म्हणून त्या कुतूहलाने तिने ते मंत्र जे आसा अगदी भक्तिभावाने म्हणून ते ती म्हणचे भितरी तेजोनिधी सूर्यनारायण जो आसा तिच्या मुखार येवन प्रत्यक्ष झालो आणि त्याने सांगलें आणि त्याने एक चेरडाक तिका दिले आणि सांगलें हे आणि त्या चेडू जे आसा त्या चेडाक त्याने कानाक भांगराचे ते मंड हे घालून घेतले रिंग्स घालून घेतले आणि कवच आशिल्लें भांगराचे कवच ते एक अत्यंत तेजस्वी एक चेडाक सुपूर्द केलें. कुंती देवीन म्हळें म्हाका हांव आनीक म्हगेलें आनीक एक लग्न जाय न्ही म्हाका चेडू दिता ती सूर्य म्हळें सूर्यान म्हळें एक पण तूं आवाहन करना पडे आमी हे करूंक कादेश पडटा ते तुका चेडू हांव दितच इज माय सन तो अत्यंत म्हणजे विख्यात जातलो त्याला नाव कर्ण म्हणून जातलो जगतांत अत्यंत विख्यात जातलो असं सांगून तिणें कुंतीक पुत्ररत्न दिले कर्ण दिले कर्णाक. हे महाभारतांत तूं सगळ्यांक गुप्तशिरी खबर नवीन त्याला सांगा न्ही जाल्यार तिका त्या प्रायरीची सान आसतनाच तिका आवसू जावंक पडलें म्हणजे कुमारिका आसतना जाल्यार सूर्यदेवान हें सांगलें तिका की चेडू जायना पडे तुका तू कुमारी व्हरतली आणि तुका कसले चिन्ह आसना ती की तू बाळांत जाल्या म्हणून कळ्ळें सो यू विल बी फ्री टू मॅरी एनीवन अशें तेंवूय सांगलें. तर ह्या प्रकारे तिगेले जिवनांतून सानपण दोन कले नाकले तरी इश्यूज जाता आशिल्ले. सान प्रायची तिका सत्तक दिलेली मी ती तिगेले खरे जे आवज बापूस आशिल्ले तांगल म्हळ्यार पितृ ते सुख ती प्राप्त जायनी कडेरी तिगेले जिवनांत मस्तितले महाभारतांत जे वर्णन आसा मस्तितले घडामोडी म्हणून मस्तितले जाले तिगेले नंतर पांडू महाराजा संग ती विवाह जालो तिगेले को वायफ आशिल्ली माद्री म्हणून सेकंड वायफ ऑफ पांडू आणि तांकां मस्तितले कश्ट जाले. पांडू महाराजाने हस्तिनापुराचे राज्य सोडून दिलें आणि वनांत राबू लागले. वनांत पांडू महाराजांक शाप लागलो अशी एक जालकी एक मस्तितले विपदा कुंती महाराजांनी जिवनांत आयले जाल्यार तिने प्रत्येक विपदा जे आसा अत्यंत म्हळ्यार हे भक्तिभावाने तिने त्याचा स्वीकार केलो. मस्तितले कष्ट जाले तिका मस्त कष्ट जाले कडेन तिका असो प्रसंग आयलो की पांडू महाराजांक शाप मेळ्ळे ताका ही कूड नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन ते तिने जे दुर्वासा वर दिलेलो
ते वरा आधाराने तिने युधिष्ठिर, भीम आणि अर्जुन हे तिन्ही जणांक तिने ते तीन तीन पुत्र तिने निर्माण केले. आणि अ, आणि दोन्ही चल जे जाले ते ते दोग जाण चल्यांक तिने माद्रीक ते तोच मंत्र दिलो किंवा माद्रीक मनाक खूब बेजार जालो की कुंतीक चेडूं आसा ती म्हाका कोणें चेडूं ना ती म्हणून तिणें तेव्हा मंत्र जो तिका दिल्लेलो दुर्वासा म्हणून तो मंत्र तिका दिना पडे तिकाय दोन चेडूं जालीं चल जाले नकुल आनी सहदेव ह्या प्रकारे अ, पांच पांडव जाले ते जीवनांत आयले. आणि हे कल म्हणून म्हळ्यार की अ, पांडू अकाल मृत्यू जाली ते तकली जी शाप मेळेलो तज्ञ जावन अकाल मृत्यू जाली. आणि माद्री जी आसा ती सतीच गेली. त्यामुळे ती सगळ्या पांच पांडवांगली जी तांकां हॉड्ड करची जी जबाबदारी आसा ती जबाबदारी कुंती देवीचेर आयली. आणि तिने ती ती जबाबदारी म्हळ्यार अत्यंत प्रसन्नतेने निभायली. आणि पांच जाणांका तिने ती हॉड केलं संगोपन केलं. कडे ते हस्तिनापुरांत तूं ते राबवत गेले हे पुरं महाभारतांत तुम सगळ्यांक हेचे डिटेल गोतच होती. आणि थंय वतना पण गोत आसा की दुर्योधन आणि ताचे भावंड जे आसा ते तांकां अत्यंत ईर्ष्य आशिल्ली युधिष्ठिर महाराजा आणि खास करून भीम आणि अर्जुना बद्दल मनात ईर्ष्या. आणि सांगपण दोनूची कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरिट आशिल्लें तेमी जावन खास करून दुर्योधन आणि भीम तांचे मध्ये केन्नाय कसले ना कसले तरी झगड जाताली. एक म्हळ्यार भीम जो आसा अत्यंत शक्तिशाली आशिल्लो वायुपुत्र जाले ती वायून दिलेली ती तो अत्यंत शक्तिशाली आशिल्लो. तेमी ती ताजे बद्दल मनान दुर्योधनाक केन्नाय ईर्ष्या आसताली. तरी अशी मस्त प्रकारे तांकां पांडवांक जे आसा कश्ट दिले. आणि हे धृतराष्ट्राक गुप्त आशिल्लें. धृतराष्ट्र भाव विदूर तांकां कशी कलें ना कलें करून तांकां वांचयतालो जाल्यार तांक सगळ्यांक अत्यंत कश्ट दिले धृतराष्ट्रान. गोत आशिल्लें की तांकां कश्ट जाता ती करची योगी न्हय. आपण चुकला हांव धर्मा प्रमाणे म्हाका व्यवहार जायना हें ताका प्रज्ञा आशिल्ली जाल्यार तिके ताणें जे करचें तें केलें. आनी मस्त तांकां उपद्रव जाले. कुंती देवी जी आसा ती तिने अ, त्या सगळ्या कष्टांक सामोर वचून तिने आध्यात्मिक जीवन जे आसलें अत्यंत उज्ज्वल जावन आशिल्लें. तर कुंती देवीने मस्तीतले प्रार्थना म्हणल्यार ती. आणि त्या प्रार्थना जी आसा ती श्रीमद भागवतमाचे प्रथम स्कंदांतून आसा ती 8वे अध्यायांतून. तर तांतुले एक एक श्लोक हांव चर्चा करूं इच्छिता. तर मग त्या श्लोकांतून कसले नमनाचे कष्ट कुंती देवीक जाले हा एडवर्सिटीज खंयचे खंयचे आयले तिगेल्या जिवनांतून ताजे बद्दल आमकां एक आयडिया येता म्हणून तो श्लोक हांव चर्च करता. तो श्लोक जो आसा 1.8.24 विषात्मः अग्नेः पुरुषादर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छता मृदे मृदे अनेक महारथ हस्तताश्च द्रवणी अस्त्रताच अस्मै हरेर अभिरक्षितः. ह्या श्लोकांतून कुंती देवी भगवंताक म्हणटा तुवें खंयचे खंयचे परिस्थितीन तूं आमकां वाचय न्ही. तूं सगळे कठीण परिस्थितीन तूं आमकां केन्नाय तुवें तुगेलें दर्शन दिलें आणि आमकां वाचयलें आमगेलें रक्षण केलें त्या बद्दल हांव आभारी आसा. खंयचे खंयचे कंडिशन्स आमगेलें शीर्षक आसा की एट्रॉसिटी कठीण परिस्थिती एडवर्सिटीन तूं हांव बरेपण जाता म्हणून. तर हाजे हे कलकल नमने कष्ट कुंती देवीक दिले ताजे संक्षिप्तांत कुंती देवी हे
श्लोकान सांगता 24व्या श्लोकान ती म्हणता परमप्रिय कृष्ण तुवें खंयचे खंयचे आमगेले अ, अ, आमकां कश्ट दिले ती म्हणता चान आसतना भीमाक दुर्योधनाने विष खावयलें त्या विष खाना पडे तांतूच तागेलो अंत जावन आशिल्लो जाल्यार भिमा गेलो अंत जाय न्ही तो तगू नदी तगू पाताळ वतलो थंय थंय ताका थंयचे जे देवता आशिल्ले तांणी ताका वांचयलें आनी ताका विशात प्रभाव जाय न्ही आनी शक्तीहीन जावचे बदलाक तागेली शक्ती अपरंपार वाडली म्हळ्यार आउट ऑफ दॅट एडवर्सिटी ही गेट स्ट्रेंथ ताका मस्तीक ताकद आयली शक्ती आयली आणि त्या शक्ती ते सगळं जण जे आसा ते तागेले असूय करून केले सगळ्यांनी भयंकर शक्तिमान जालो भीम ताका विष प्राशन करून ताका मार उडोवची कल्पना आशिल्ली जाल्यार तातूंतल्यान तो भायर पडलो कृष्णाने तांकां वांचयलें कडरी ते अनेक सिच्युएशन म्हळ्यार तेणे लाक्षाग्रहांतू धृतराष्ट्राक गुप्त आशिल्लें त्या लाक्षाग्रहांतू सगळ्या भावंडांक कुंती सह तांकां लासून भस्म करचें हें प्लॅन आशिल्लें त्या प्लॅनांत सुद्दां कृष्णाने तांकां वांचयलें म्हळ्यार विदुरा मार्फत अशी एक जाल की एक तांतूंतल्यान वांचून ते भायर पडले ते वचूं जाल्यार स्ट्रेट पांचालेशांतू द्रौपदी स्वयंवरांतू अर्जुनाने द्रौपदीक जिंकले म्हळ्यार एकांतावन एक एकांतावन एक अशी दत्त आशिल्लें कडरी भिमा लग्न जालें हिडिंबा संगती तांतूंतल्यान घटोत्कचा जन्म जालो ताणें महाभारत युद्धांतू मस्त पराक्रम केलो अशी जे आमकां दिसता कश्ट म्हणून अत्यंत घृणास्पद एक जालें ते हातूंत ते म्हळ्यार द्रौपदी गेले वस्त्रहरण दुशासनाने केलें भरी सभान ते सभेन तूं सगळे जाण आशिल्ले भीष्मदेव आशिल्लो धृतराष्ट्र आशिल्लो द्रोणाचार्य आशिल्लो कृपाचार्य आशिल्लो सगळे जाण आशिल्ले त्या सगळ्यांक प्रेझेन्सान तूं दुशासनाने तिका निर्वस्त्र करचे प्रयत्न केले त्यावेळेस कृष्णाने तिका म्हळ्यार अनलिमिटेड असीमित कापड सप्लाय करून तिगले लाजेचे तिगले मानाचे रक्षण केलें तो कुंती अत्यंत कृतज्ञतेने हे उडास करता सो दीज आर ऑल नॉर्मल खंयचे अंत नाशिल्ले सगळे एबनॉर्मल मन त्रास जालो तो द्रौपदी वस्त्रहरण वनवासांत आशिल्ल्या तावळी तांकां जे अक्षय पात्र मेळिल्लें थंय सुद्दां दुर्योधनाने त्रास दिलो ते अक्षय पात्रांत द्रौपदी सगळ्यांक ऋषी मुनियांक सगळ्यांक तांकां जेवण सप्लाय करून अंततः ती खाताली तिगल खावन जायना पडे धृतराष्ट्राने दुर्वासा मुनीक मत प्रसन्न करून सांगलें की तुम्ही असले वेळा वता ती की तिगले अक्षय पात्र जे आसा फंक्शनल आसना त्या वेळार तुम्ही ताका वता ती अशी मस्त कष्ट दिले अनेक अनेक कष्ट दिले आणि कडे ती म्हणता की वनवासांतू मस्त कष्ट जाले आणि महाभारत युद्धांतू सुद्दां पदोपदी कृष्णा तुवें आमकां वांचयलें आमकां म्हळ्यार म्हगे चल्यांक वांचयलें आणि आतां अश्वत्थामाने जे ब्रह्मास्त्र पेटयलें ते ब्रह्मास्त्र पेटयलें आमगेलो वंश म्हळ्यार वंशाचो अंत जावो ह्या इविल प्लॅनाने जे ब्रह्मास्त्र पेटयलें अश्वत्थामाने तें सुद्दां तुवें मेड इट नॉन फंक्शनल तुवें अशें करून आमकां तांतूंतल्यान सुद्दां वांचयलें तरी मस्तितले विपदा मस्तितले कश्ट आमकां पदोपदी आमच्या जिवनांतू आयले जाल्यार प्रत्येक सिच्युएशनांतू हे कृष्णा हे भगवंता
तुवें आमगेलें रक्षण केलें, पदोपदी रक्षण केलें. ते ती हांव म्हणटा की आमच्या जिवनांत तूं विपदा येवती येवत कितले येतात ते येवती विपदा तूं जाल्यार ते जाल्यार तुगेलें सानिध्य आमकां जर मेळटा आसत तरी म्हाका हे विपदां बद्दल हे डिफिकल्टीसां बद्दल म्हाका काही मनान तूं खंत ना. म्हळ्यार तुगेलें संरक्षण तुगेलें प्रेम आमकां सतत मेळटा. तस पळोवचें गेल्यार कुंती वॉज दी मावळण आशिल्ली कृष्णागेली, वसुदेवागेली भयण ती. सो दॅट वे देर वॉज रिलेशनशीप ऑल्सो. जाल्यार कुंती आमी कृष्णागेल मावळणी म्हणून लेखनात ती कुंतीक आमी श्री कृष्णागेली परम भक्त म्हणून मान दितात. तिका तिका सन्मान करतात. तिका जिवनांत मस्तीतले ऑब्स्टिकल्स आयले जाल्यार ते सगळे ऑब्स्टिकल्सांक तिने परमात्मा कृपेने ती ट्रान्सेंडेड दोज प्रॉब्लेम अँड बिकेम तिगेली काय म्हणतात ताका तिगेली जी प्रार्थना आसा ती प्रथम स्कंदांत तूं येतात ते 8व्या अध्यायांत तिगेली प्रार्थना आसा ती. त्या प्रार्थना इतले महान आसा ती की व्हड ऋषी मुनी सुद्दां बीन कुंती देवी गेली प्रार्थना म्हणटा ती आणि ताका गौरव करता ती. इतली महान ती स्त्री कुंती देवी. सो हांव लेखलें हे एक एग्जाम्पल हांव दिता. म्हळ्यार प्रॉब्लेम प्रत्येकाच्या जिवनांत येता ते विंगड विंगडाचे आणि देव सगळ्यांक मदत करता, भक्तांक मदत करता ती सेव एवरीबडी. गजेंद्र मोक्ष करता, प्रल्हाद वाचयता, अशा विपदा सगळ्यांना जीवन भक्तांना जीवन येतात ते त्यांना मुक्त करता. जाल्यार ती कुंती देवी ज्या प्रकारे मनाक आणि शरीराक जे कष्ट झाले तितले कष्ट म्हाका दिसना कोणाकच जालेत म्हणून. ते आमी ती कुंती देवी जी प्रार्थना आसत ती त्या प्रार्थनाचो आमी पळोवयद अभ्यास करीत आणि तातूंतल्यान मस्तीत आमी शिकयत. तरी हे एक हांव सांगचे आशिल्लो. आणि दुसरें जे म्हाका सांगचे आसा ते आमगेले परम गुरु भक्ती वेदांत स्वामी श्री प्रभुपादागेले जिवनांतल्यान तांणी संन्यास घेवन पूर्व भक्ती सिद्धांत सरस्वतीला जावन तांणी दीक्ष घेतली जाल्यार संन्यास तांणी ग्रहण करनाशिल्ले. ते गृहस्थ आशिल्ले. बायलेगेलें नांव राधा आशिल्लें. जाल्यार ती तिगेलो सहकार नाशिल्लो प्रभुपादागेलो प्रचार कार्य प्रभुपादागेले कृष्ण भक्तीन तिगेलो सहकार नाशिल्लो. कृष्ण भक्तीन बायल बामणो दोग जाण जरी वटून भक्ती केल्यार एक तातूंतल्यान जे आनंद उत्पन्न जाता ताजे आमी तुलना करूं जायना. अत्यंत दिव्य अशी आनंद जाता. पती पत्नी दोग जाणांनी कृष्ण भक्ती करता ही अपेक्षा आसता. तरी हांगा कलदाल म्हळ्यार आमगेले परम गुरु प्रभुपादांगेले जिवनांत कौटुंबिक परिस्थितींत तांकां सहकार्य मेळ्ळी, मेलेलं सहकार्य मेळ्ळी. एनिवे प्रभुपाद अशें न्हय की हांव तांकां तावळे तांगेले संन्यास तांणी ग्रहण करनाशिल्लें आनी लोक तांकां अभय बाबू किंवा अभय डे अशें आपयताले. जाल्यार हांव तांकां प्रभुपाद म्हणून ह्याच नांवान संबोधीत करता. म्हणजे तावळे आनीक संन्यास घेयनीत तांणी. तर हांव जो प्रसंग सांगूंक इच्छिता तो प्रसंग आसा झांसींत. प्रभुपाद तांगेली फार्मसी आशिल्ली ती अलाहाबादांत आशिल्ली आणि प्रभुपाद प्रचार कार्य करताले. तर तांणी एक पंथा जे आसा तांकां झांसींत थंय तांकां एक इन्विटेशन मेळ्ळें येवन क्लास घेवचे खातीर. तर ते कोणा थ्रू मेळ्ळें तरी एक पंथा थंयचे झांसींत न्हू एक दुबे म्हणल्या नांवाची व्यक्तीन तांकां झांसींत
गीता मंदिरांतू प्रवचन दिवच्याक आमंत्रित केलें. तुम्ही झांसी येयात. ते ते कनेक्शन कसं झालंय, कारण मग ते दुबईने बॅक टू गॉड हेड वाचले प्रभुपाद त्यावेळी बॅक टू गॉड हेड मॅगझिन स्वतः जे असं ती पेपर विकत घेऊन स्वतः त्याचे प्रिंटिंग करून स्वतः ते प्रूफ रिडिंग करून स्वतः त्याचे डिस्ट्रीब्युशन सगळं ते करताले. तुमको तसं पाव असं की एक एक पण ते विक वचून ते पेंट जाताले. खाण्यापिण्याचे लक्ष ना, पूर्णतः कम्प्लिटली सरेंडर टू भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर की गुरु महाराज. ते मस्तीतले भोवताले कष्ट करताले तरी ह्या प्रकारे ते तांगले जीवन चाललेली. तर गृहस्थाश्रमात ज्याप्रमाणे राष्ट्र बायले गेले कोऑपरेशन रे ज्याप्रमाणे सगळं स्मूथ जाता तशें तांगल्या जीवनांतू सगळं स्मूथ जायना आशिल्लें. तर त्या दुबेने बॅक टू गॉड हेड मॅगझिन वाचून ताणें जे असं प्रभुपादांक आता प्रभुपाद म्हणून संबोधित करता. तर प्रभुपादांक ताणें इन्व्हाइट केलें आणि तुम्ही जावंशी म्हणून भगवद्गीताचेर तुमगेले लेक्चर हांव अरेंज करपाक म्हजी इच्छा आसा म्हणून ताणें तांकां इन्व्हाइट केलें प्रवचनाक. तर तर केन्ना प्रभुपाद पावले झांसीक तर तांच्या प्रवचनाक कमीत कमी 100 लोक येताले. आणि प्रभुपाद भोव गोमट करून प्रवचन दिताले जेणे करून सगळे जाणांक मनांतू भक्ती बद्दल कुतूहल पयलें आणि कडेरी उत्साह उत्पन्न जातालो. उत्साहात निश्चयात धैर्यात तरी उत्साह आणि निश्चय हे दोन्ही निर्माण करतात प्रभुपाद तांगेले गोमटे प्रवचनांनी. आणि ते प्रवचन हांगेले प्रभुपादांगेले प्रवचन आयकुच्याक 100 लोक झांसीचे ते जॉईन झाले पहिले पण. ते प्रवचन श्रवण केलेल्या पैकी एक व्यक्ती आशिल्लो ताचें नांव आशिल्लें डॉक्टर शास्त्री म्हणून. आणि रामचरण मिश्रा म्हणून एकलो आशिल्लो, डॉक्टर मलिक म्हणून एकलो आशिल्लो आणि गीता मंदिर थंय आशिल्लें झांसींतू ताचे सचिव ताचें नांव आशिल्लें डॉक्टर सिद्धी. आणि अशी मस्त जाणां झांसीचे प्रतिश्ठीत जानांक लागीं कॉन्टॅक्ट आशिल्ले ते दुबेगेले. दुबेन तांकां सगळ्यांक आपयलेलें सांगिल्ले प्रमाणे 100 लोकां वयरी ऑडियन्सांत आसताले. ते सगळ्यांनी प्रभुपादांगेले गीताचेर जी प्रवचन जातालें भोव अत्यंत उल्हासपूर्वक आणि आनंदाने त्यांनी ते श्रवण केलें. तरी प्रवचन समाप्त जायना फुडें सगळे जाण ते प्रतिश्ठीत जान आशिल्ले थंय ते सगळे जाण येवन प्रभुपादाक मेळ्ळे आणि प्रभुपादांक तांणी परत परत विनंती केली की तुम्ही झांसी येवची बंद करू नाका. त्यात यू कीप कमिंग टू झांसी आणि आमकां यू एनलायटन अस अशी तांणी तांकां विनंती केली प्रभुपादाक. प्रभुपादाक अत्यंत आनंद जालो कारण प्रभुपाद प्रचार कार्य तांकां अत्यंत आनंद दितालें. ही ऑलवेज यूज टू लायक डिस्ट्रीब्युशन ऑफ बुक्स and giving the message of Krishna to everyone. So that was his goal of life. तरी आणि अत्यंत म्हणजे आनंदाने ते दिवस गेले. मस्तीतली प्रवचन झाली आणि इतर सगळे जणी प्रभुपादांक प्रवचन समाप्त जायना फुडें मेळूक येताले आणि चर्चा करताले. प्रभुपादाक शुद्ध भक्ताक कृष्ण भक्तीचा प्रचार कोण करतात ते आवड सुरू जाते. तर थंयचे झांसी जे लोक आशिल्ले ते कृष्ण भक्ती प्रचार करूंक मदत करतले मनाचे आशिल्ले ते मागीर तांकां अत्यंत मनांत सुख जाता आशिल्लें. सो झांसी पळोवचें गेल्यार व्हड शहर न्ही, नॉट ए बिग सिटी. आणि मध्ये प्रभुपाद अलाहाबाद तांगेली जी फार्मसी आशिल्ली थंय थंय तांगेलो व्यवसाय आशिल्लो तो थंय अलाहाबाद वचून येताले आणि झांसी येताले. त्या प्रमाणे तांगेले ये जा चल्लेले. तर झांसी व्हड शहर ना जाल्यार जे कोणी प्रभुपादांक मेळताले तांगेली
सकारात्मक वृत्ती भक्ती बदल पळून प्रभुपादा मनांतू उत्साह जातालो. कोणे भक्ती इमिजिएटली एक्सेप्ट करू फावना जरी ताजे बद्दल पॉझिटिव्ह जर अप्रोच असल्यारी प्रचार करतल्यांका मनांतून आनंद जाता. तशी प्रभुपाद अत्यंत आनंदित जाताले लायक म्हणारी झांसीचे लोक जे आशिल्ले जान जे आशिल्ले ते सकारात्मक वृत्ती आशिल्ली तांगेली. दे वर व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्ह अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस. तेमी ती प्रभुपाद वॉज व्हेरी हॅपी इन झांसी. तांगेले सगळे बरे रितीन चल्लेले. उत्साह पळून प्रभुपादाने झांसीक येवचें ठरयलें आनी लागलें की अलाहाबाद फार्मसी जी आसा तांगेली ती फार्मसी ताणें तांगेल्या पुतण्याक पुतण आशिल्लो ताका सांगलें तूं हाची जबाबदारी घे. हांव आतां झांसींत थोडे काळ स्थायीक जावन आसा. थंय प्रचार कार्य हांव करतलों. त्या प्रचार कार्यान तूं म्हाका मस्तितलें मस्त जन सहाय्य करता आसा ती मस्तितली भक्त जाता आसा ती तेमित हांव झांसी राबतां म्हूण ताणें सांगलें आनी ती फार्मसी पुतण्याक चलोवन ताका दिली. तरी ते फार्मसीचे पुरा ताका सोक्ष मोक्ष लावन ते झांसीक केन्ना परत आयले त्यावेळी तांकां स्वागत करूक डॉक्टर शास्त्री ताणें ताका वेलकम केलें. डॉक्टर शास्त्री घर परिवार आणि दवाखानो सगळं एक सान घरांत आशिल्लें. थंयच ताणें प्रभुपादाक सांगलें तुमी हांगा राबात म्हणून. तांगेले आणि प्रभुपादागेले वयोमानांत मस्त अंतर आशिल्लें. प्रभुपाद वॉज व्हेरी सिनियर अँड ही वॉज अ यंगर मॅन. जाल्यार अत्यंत उत्साहान तो प्रभुपादांक सेवा करतालो. तरी प्रभुपादांनी डॉक्टर शास्त्री घरा तांगेलें वास्तव्य केलें आणि दोगय मेळून रांदप करताले आणि देवाक ऑफरिंग करून तो प्रसाद ग्रहण करताले. झांसीन तूं डॉक्टर शास्त्री गेले मस्त जाणांगेर गुर्त आशिल्लो कॉन्टॅक्ट आशिल्लो संपर्क आशिल्लो. तेमी ती प्रभुपादाक दिसलें की आतां हांगा एक आय कॅन क्रिएट ए लीग लीग ऑफ डिवोटीज हांगा अशी तांच्या मनांत कल्पना आयली. अँड ही वॉज फिलिंग मोर अँड मोर एन्थुजियास्टीक अबाउट इट. तांकां मनांत उत्साह जाता आशिल्लो. तरी एक एक व्यक्ती तांगेले संपर्कांत आयलो. तागेलें नांव आशिल्लें राधेलाल मलीक म्हणून. ते गीता मंदिर आणि साधना मंदिर दोन्ही बाजू बाजूक आशिल्ले. ताजो तो सचिव जावन आशिल्लो तो राधेलाल. आणि ताणें प्रभुपादांगेले सांगाती येवन ताणें 3-4 तास जे आसा कृष्ण भावनामृता बद्दल ताणें चर्चा केली आणि तो तांगेले दोग जाणां तूं सोमते म्हळ्यार मैत्री जाली सौजन्य जाल्लें. दे वर टुगेदर. आणि एक दिवस राधेलाल मलिक गीता मंदिर आणि साधना मंदिरात सचिव जावन आशिल्लो तो एक दिवस प्रभुपादा सांगाती प्रभात फेरी म्हणून सकाळी फुडें ते वचूं गेले आणि मॉर्निंग वॉका वचूं गेले. करता आसतना प्रभुपादांनी एक एक वास्तू पळयली. ताजें नांव आशिल्लें भारती भवन म्हणून. आणि हे सगळ्यांत मुख्य मुख्य संरचना म्हळ्यार राधा स्मारक थंय आशिल्लें. ते पळोवन प्रभुपादाक इन्स्पिरेशन आयलें की ते पळोवन राधेलाल सांगा ती प्रभुपाद मॉर्निंग वॉका वचूं घालता वेळी ताणें एक परिसर पळयलो जो अत्यंत मनोरम आशिल्लो. म्हळ्यार भोव गोमटो आशिल्लो परिसर. मंदिरात परिसर आशिल्लो आणि थंय मस्त तितले नीम आणि आंब्याचे वृक्ष आशिल्ले आणि सगळं संरचना पळोवन तांकां दिसलें की हे इट वॉज कॉल्ड राधा स्मारक.
ते सगळं पळोवन प्रभुपादा दिसल्यार गोमटे हे वाचतो संघ हांगाच्या हांव म्हागेलें लीग ऑफ डिवोटीज ही संस्था हाची स्थापन करता अशें ताणें मनांत प्रभुपादा मनांत आयलें. प्रभुपादाने पळयलें की ते बिल्डिंगा भायर त्यांनी हरे राम 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 हरे हरे हे एनग्रेविंग ताणें पळयलें बिल्डिंगा भायर. सावळी ते आणि ते म्हणटात ताका शिलालेखाचेरय हे पळयलें. हे पळयना पळय तांकां मनांत आयलें त्यांनी घुवन राधेलालाक पळयलें आणि म्हणाले की हे जे ही जो वास्तू आसा आणि हो जो परिसर आसा म्हाका दिसता भगवंताने माझी खातीराची निर्माण केला म्हणून अशें तांच्या मनांतून उत्साह आणि आनंद दोन्ही उत्पन्न जाले प्रभुपदाच्या मनांतून. आणि हे वास्तूचे त्यांनी विचारले हे वास्तूचे उपयोग कोण करता म्हणून वास्तू कोण वापरता म्हणून. त्यावेळी तांकां सांगलें कोण तरी की ही जी वास्तू आसा डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा ते दर रविवारी सकाळी भगवद्गीतेचेरी प्रवचन दितात ती. बस आठवड्यान तू एक दिवस तू त्या रविवारा सकाळी एका पंथा लेक्चर इतल्यांची हे परिसराचे उपयोग इतलो जाता असं म्हणजे लिमिटेड यूज ऑफ ए वंडरफुल एस्टॅब्लिशमेंट. म्हणजे तरी प्रभुपादा मनांतून माइंड वॉज क्राउडेड विथ आयडियाज. हांव कल्प करीत हे वाचतून तूं म्हणून मनांतून उत्साह निर्माण जालो तांच्या मनांत. ताणें ते पळयलें ते जे स्थळ आशिल्लें ते पळयना पळय जाग पळयलो तांचे विंगड विंगड मस्तितले रूम्स आशिल्ले फ्लोर आशिल्ले रूम्स आशिल्ले ते पळोवन तांकां मन उत्साहाने म्हळ्यार एकदम स्टार्टेड डॅन्सिंग म्हळ्यार ही वॉज नॉट डॅन्सिंग हिज माइंड स्टार्टेड डॅन्सिंग. तांकां मनांत आयलें अरे हांगा सगळं रेडीमेड आसा सगळें कसले बांदकाम म्हणा कसले क्रिएट करता म्हणा सगळें आसा फक्त ताचे आध्यात्मिक वापर करचो आसा. ओन्ली हॅव टू यूज इट हे नमुन्याचे मनांत ही जागा ताणें पळयलें हे रूम जे आसा दिस विल बी ए रिसेप्शन रूम स्वागत कक्ष. हे रूम जे आसा डिटीस खातीर दवरले. हे रूम जे आसा हांगा कुकिंग करूं जातलें. हे रूम जे आसा हांगा प्रवचन कंडक्ट करूं जातलें. अशी विंगड विंगड मस्तितले प्लॅन्स तांणी मनांत केले आणि सगळ्यां लागीं तांणी चर्च केली. तांचे सगळे जाण म्हणाले दिस इज एन आयडियल प्लेस फॉर यू लीग ऑफ डिवोटीज तुम्ही स्टार्ट करा. हे ऐकून प्रभुपादाक मस्त मनांत उत्साह जालो मस्त उत्साह जालो हे कोरयेद जरूर कोरयेद म्हणून. तरी तांणी मस्त तेंकां न्हू ते वास्तू पळोवन प्रभुपादांनी तत्क्षण लीग ऑफ डिवोटीज खातीर वापर करचे मनांत तुमची निर्धार केलो. हांगा सगळें करूं जातलें आमकां प्रवचन करूं जातलें व्याख्यान करूं जातलीं सगळे प्रसाद खूप करूं जातलें सगळें जातलें. एव्हरीथिंग दॅट वी वॉन्ट टू डू मगर भक्ती सरस्वती ठाकूर मनात जे केलें आसा प्रचार कार्य ते सगळें हांगा हांव करता अशी प्रभुपादा मनांत विचार केलो. ते अत्यंत आनंदी जाले. वी बिकेम व्हेरी हॅपी. सगळ्यांनी म्हळें लीग ऑफ डिवोटीज प्रारंभ करूंक हेंच स्थान योग्य आसा म्हणून. एव्हरीथिंग वर्कड आउट. तरी राधा मेमोरियल प्रभुपाद प्रतिदिन तांगेलें राधा मेमोरियलांत तांगेलें दिनचर्या आसताली. सकाळी फुडें 4 गंटांनी ते उठयताले. उठयले की पयलीं ते तांगेले प्रभाकर मिश्रा डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा ताका जागयताले. तो प्रभाकर मिश्रा कडेरी प्रभुपादांगेलो शिश्य जालो. बट त्याने केलें म्हळ्यार मुखारी प्रभुपादांगेली सेवा करनी इतलेंच रिमेंड ए स्टुडंट शिष्य रिमेंड. तरी ताका जागयताले. करता नंतर
4 to 5 AM बरोवनचे काम करताले, लिखाण करताले. 5 गंटे सकाळी वॉक आवताले. 5:30 स्नान करता जपू, तदनंतर प्रवचन दिताले भगवद्गीतेचेरी आणि भागवतमाचेरी. अशी तांगेले दिनचर्या आशिल्ली. आणि ह्या प्रकारे तांगेले दनपारां सुद्धा आणि संध्या झांसी पर्यटन करताले लीग ऑफ डिवोटीज. म्हणजे प्रचार कार्या खातीर जे काही करता पडता ते सगळं ते तनुची करताले. सगळे वंडरफुल रीतीने सगळं जात आशिल्लें. तरी लीग ऑफ डिवोटीज दत्ता जे प्रभुपादान मनात विचार केला, ह्या सगळं जुळून आयल्या. हॉल मेळ्या, जान मेळ्या ती वर इंटरेस्टेड. म्हणून ताणें विचार केला की हे लीग ऑफ डिवोटीज जे आसा ताजें एक इनॉग्रेशन आपण करता. आणि त्यांनी त्याचे इनॉग्रेशन जे आसा 1953 तुम्ही पैकी मस्त जन्म सुद्धा जायला पावस मग झालेला जन्म. आय वॉज डुईंग माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन एट दॅट टाइम. सो 1953 जे असं मे 16 त्यांनी भव्य उद्घाटन केलें. तांतल्या जे केलें धन आशिल्लें, दुड्ड आशिल्लो, पुरा यूज्ड इट फॉर ए ग्रँड ओपनिंग सेरेमनी फॉर दॅट इनॉग्रेशन. आणि भारती भवन म्हणजे लीग ऑफ डिवोटीज ते सुरू करचें हें सगळं त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठ केली ते आमचे जावंका म्हणून. भारती भवनांची म्हळ्यार की लीग ऑफ डिवोटीज अशी लोकांनी स्टार्टेड दोनूय तेणे ब्रॅकेट करून सुरू केलें. इतलें ताजी हें स्टेज जालें. प्रभुपादान मनांत आयलें की हें सगळें एकमेका लागीं उलयता तोंडी सगळें आमी करता ते जाल्यार इन रायटींग कसलें ना मग. प्रभुपादाक मनांत आयलें की हे ऑल दीज लीग ऑफ डिवोटीज जे आसा ते हे हॉल भारती भवन हे लीग ऑफ डिवोटीजांक मेळका म्हणून ताजें यू वॉन्टेड इट इन रायटींग ब्लॅक अँड व्हाईट म्हणटात, ब्लॅक अँड व्हाईट. प्रभुपादांक मस्त अनुभव आयला ते जिवनांतून. ताचेपैकी हा एक अनुभव आसा. गिफ्ट तांणी तांचे ते कोण एजंट आशिल्लो ताका त्यांनी लकलें जाल्यार एक कम जाता गिफ्ट डीड लेखी लेखी घेव बरोवन घेवचें की हे लीग ऑफ डिवोटीजांक खातीर हे बिल्डींग इयरमार्क केल्या. जाल्यार तशी लेखी दिवच्याक कोणें तयार नाशिल्लें. उतरां तुमची उलयताले सगळे म्हणटाले तुमगेले लीग ऑफ डिवोटीज हांगा करचें, हय 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 हांगा येस येस येस. जाल्यार कोणें लेखी दिवचे तयार नाशिल्लें की हे लीग ऑफ डिवोटीजांक खातीर हें बिल्डींग आसा म्हणून. त्यात मी प्रभुपादाक मनांत चिंत सुरू जाली की डे मे डॉन when they will ask us to get out. अशें मनांत विचार येता न्हय. तर तांणी लागलें कशें जाता हें फॉर्मलायज करता, शिपणी फॉर्मलायज करता म्हणून. तांणी ते एजंट वचूंक लागले कोणा थ्रू पयलें तांकां मेळिल्लें. त्या एजंटान म्हळें की तूं 500 रुपये दी, 500 रुपीज तूं दी म्हणाले, किंवा 5,000 रुपये दिवन कंप्लीट बिल्डींग तूं ताब्यांत घे अशी त्यांनी सजेशन दिलें. जाल्यार प्रभुपादांगेली आर्थीक स्थिती त्या वेळार अत्यंत बिकट आशिल्ली. तांतल्या जे केलें आशिल्लें तांणी ते उद्घाटन समारंभांतूं आणि प्रचार कार्यांतूं पयशे पुरो वापरलेले. तांतले कसले म्हळ्यार कसलें दूड नाशिल्लो, अकिंचन जाल्लेले प्रभुपाद. तरी 500 रुपये, 5,000 रुपये हे सगळे बिग फिगर्स इन 1950s. ह्यूज अमाउंट्स. तांकां ते दिवचे जाय न्ही, साध्य जाय न्ही. तरी आणि जे केलें आशिल्लें त्यांनी भव्य उद्घाटन खर्च कोण जालेलें. सो सगळे जाणां प्रभुपादाक मान दिताले. एवरीबडी यूज टू रिस्पेक्ट हिम, एवरीबडी यूज टू लव हिम. बट हे फॉर्मलायझेशन ऑफ द डीड ते जाय न्ही, ते निश्पन जाय न्ही. प्रभुपादांक डिसअपॉइंटमेंट जालें तांच्या मनांत आयलें की अरे सगळें जालें जाल्यार हें केलें जायना, जायना जाल्यार इट डिडंट हॅपन. इट वॉज द लॉर्ड विल. ते
हे सगळे चालू असताना प्रभुपादांक एक मेसेज आयलो खंय तांनू अलाहाबादात थंय तांगेले व्यवसाय आशिल्लो बिझनेस आशिल्लें म्हळ्यार दे फार्मसी वेर इज टू मेक सम ड्रग्स एंड ऑल दॅट थंय फार्मसी तांकां मेसेज आयलो की यू हॅव लॉस्ट एव्हरीथिंग म्हणून सगळें तुमगेलें नुकसान जालें द थिंग इज लायक एव्हरीथिंग इज गॉन एव्हरीथिंग हॅज बीन बर्गलायज चोरून व्हेलाय सगळें पैसे धन सगळें आणि वखद मेडिसिन्स जी आसा ती पुरा चोरून व्हेला ती आतां तुका यू टू रिस्टार्ट एव्हरीथिंग ते ही बातमी केन्ना एक तरी हांगा जे संकल्प केलेलो की ते बिल्डिंग जे आसा ते कृष्ण भवना हाजे ते प्रचार करूंक वापरतात थंय तांकां निराश जाली आणि हांगा पर्सनल लेवलाक तांगा जी फार्मसी आसा ती बुडली आणि सगळं गेले हातांत तर तावळी ही खबर मेळना फुडें प्रभुपाद ही लाफ हसले ते म्हणाले की दिस इज ओके कृष्णा इज इंडिकेटिंग टू हिम दॅट ही लव्स मी यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तत् धनम सवै ततो धनम त्यजन्ति यस्य स्वजनाः दुःख दुःखिताम तरी ते म्हणाले जरी मगली कोणाचेरी विशेष कृपा जाता तरी हांव तांकां काय डिप्रायव्ह देम ऑफ ऑल पोजेशन तांकां पुरो पैसे हांव हरण करता आणि असल्या वेळार त्या निर्धन व्यक्ती जी असतात ती तांकां तांगेले ते स्वजन असत ती तांगेले जे मित्र असत ती तांकां सोण घालतात ती आणि तावळी तांगेले भक्ती कितले आसा म्हणून हांव तावळी जज इट सो यस्या हम अनुग्रह मग अनुग्रह कोणाचेर करता विशेष कृप कोणाचेर करता तांतल्यान पुरा take away everything that they have with them so that they can completely depend on me, surrender करतात आनी ह्या गोष्टीन करतात तरी कोलकातान तूं तांगेलें घर आशिल्लें रूपादांगेलें घर आशिल्लें आणि बायल आणि थोडे चल्लो आणि ते ते राबताले ते स्टेड इन कोलकाता थोडे हाऊस देर तरी प्रभुपादान लेखलें हांव कोलकाता वता आणि बायलेक सांगता आम्ही दोघ जण सगळे चलले सेटल जातच ते आम्ही आता वी विल लीड अ स्पिरिच्युअल लाईफ करता आम्ही म्हणून अशी ह्या उद्देशाने ते वचूं जालें आणि उत्तरांतूच कळ्ळें की तांगा जे भागवतम आशिल्लें ते भागवतम बायलेने रद्दींत विकल्या म्हणून कलकत्रा रद्दींत विकून जे जे पैसे मेळ्ळे त्या पैशाने तिने बिस्किट आणि च्या घेतलो हे तिने स्वतः कबूल करून सांगलें ते आयकना पडटा प्रभुपादाक मनस्ताप जालो अत्यंत दुःख जालें आणि तांणी एक एक प्रकारे अल्टिमेट म्हणून दिलें बायलेक सांगलें की तुका च्या च्या आणि बिस्किट चड पसंद असत की हांव चड पसंद असत तिने म्हणे च्या आणि बिस्किट प्रभुपादान लेखलें की काय म्हणते लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कॅमल्स बॅक आता हाजे नंतर म्हाका भगवंताने इंडिकेशन दिलें की आय शूड टेक संन्यास तर ताणें सांगलें की हांव संन्यास घेता आणि अशें करून ताणें लोकली थंय जे अरेंजमेंट्स करूं ते अरेंजमेंट केले आणि प्रभुपादाने नंतर जे संन्यास घेवचे कडे त्यांनी इट स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स आणि तुम सगळ्यांक विदित आसा की प्रभुपाद जे आसा ती ते नंतर त्याने राधा दामोदर मंदिरान ते राबले ते राबून राधा दामोदर मंदिरान थांबूनच की ते कृष्ण कॉन्शियसनेस मुवमेंटाचो जन्म जालो म्हणून हरकत ना थंय ते एक रुमान तुम्ही सगळे जण थोडे जाण वचून पळोवन आसूं फावस आज एक काय ते रूम्स भोगो सान्न रूम्स थंय प्रभुपाद राबताले आणि मस्त वर्स त्यांनी थंय काळी आणि थंय त्यांनी गरजे
स्वामी असतात ते रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी आणि त्यांचे ते वेगळं वैष्णवांगाला जे समाधी मंदिर होते, ते त्यांनी अत्यंत भक्तिभावान प्रार्थना करून हे आपणाक भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांनी प्रीच करूंक सांगलें अमेरिकांतून. ते प्रीचिंग करूंक म्हाका अमेरिका वचचें जाल्यार मला कसले फॅसिलिटीज ना ती, मला कसले दुड्ड ना. म्हाका गुरुगल सेवा करचे आसा. गुरून म्हणलें गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करूया ऐक. आय वॉन्ट टू कॅरी आउट द इन्स्ट्रक्शन ऑफ माय गुरु, जाल्यार म्हाका ते करूंक साध्य ना, मला फॅसिलिटीज ना. अशी त्याने दुःखात उद्वेगाने त्याने प्रार्थना केली. आणि यू नो द हिस्ट्री तांकां जलदूत ते ताजेरी तांकां तिकेट दिलें श्रीमती मोरारजींनी. आणि त्या तिकेटाचेर ते घेवन न्यूयॉर्क वचूंक गेले. अँड रेस्ट इन हिस्ट्री म्हणतात तशी. बाकी जे आसा ते इतिहासान जाता. त्या प्रमाणे त्यानंतर कृष्ण कृष्ण भावनामृत संघाचे निर्माण न्यूयॉर्कान जालें. हांग करची मनांत इच्छा आशिल्ली. अशें दिसतालें की झांसीन ते जातलें म्हूण दिसतालें, जाल्यार जायनी. ते जावचें आशिल्लें खंय अमेरिकान जावचें आशिल्लें. आनी अमेरिकांत ताजो जन्म जाल्लो हरे कृष्ण महामंत्राचो. आणि आज एक संपूर्ण जगतांतूं पसरल्यात. कृष्ण भावनामृत संघ जे जे तत्व असं ते आणि सगळीकडे एव्हरीवेअर जगांतूं राधाकृष्ण मंदिर टेम्पल्स आसा ते. आणि थंय प्रतिदिन जे आसा भागवतम आणि भगवद्गीता हाजेरी चर्चा जाता. प्रत्येक मंदिरांत, प्रत्येक सेंटरांत अनगिनत म्हणजे काउंटलेस नंबर ऑफ सेंटर्स आणि टेम्पल्स जाल्यात जगान. सगळीकडे जाता. एक अनुभव तुमका सांगून म्हगेली कथा विराम दिता की थोडे वर्सां मातशी एक पण आम्ही डिसाईड केलेलें हांव एक ग्रुपाक जॉईन केलेलें. ते ग्रुप जे आसा वताले ते कोणे बोट देवर गोईंग आणि ते विंगड विंगड स्थानाचेर वचूं जाले. आणि दे वेंट टू एक मिनिट. एक ग्रुप जो आसा विंगड विंगड एक बोटीचेरी वचून विंगड विंगड स्थानाचेर वचूंक जाय. तातूंत एक स्थान आशिल्लें तें थायलंड आशिल्लें. थायलंड इज अ प्लेस विच इज नोन फॉर सेन्स्युअल एन्जॉयमेंट. लोक त्या खातीर वतात. जाल्यार तुमकां आश्चर्य दिसत थायलंड सुद्धा एक घोमटे मंदिराचें कन्स्ट्रक्शन जालें. थंय सुद्धा एक कृष्ण भावनामृत संघाचेर प्रवचन जातात ती. आणि थंय सुद्धा भक्तांगेले ग्रुप फॉर्म जाल्यात ती. जगाच्या पाठीवर म्हणतात ते खंय सगळीकडे जे असं कृष्ण भावना जे असं प्रचार जात असं. तरी भलेही लीग ऑफ डिवोटीज जायना ती, बट बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज were made available elsewhere. सो ह्या रितीने भक्तांच्या जीवनांतून कष्ट येवच्या पाव जाती. जे मना असतं त्याप्रमाणे जावं जाय न जावं. आम्ही आमगल निष्ठेने जर भक्तिभाव मेंटेन केलो तरी आमगल कृष्ण भावना ताजे वृद्धी जावचे खातीर जे केले जरुरी आसा ते तेजे अरेंजमेंट गुरु आणि कृष्ण करतात. हे 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 बद्दल मनात विश्वास असता. तरी हे सगळं जाता. हरे कृष्णा. हे थोडे विचार तुमचे मुखार प्रकट केले.
मग जे दिलेली वेळ असो ती वेळ जाऊन गेली. सो सगळ्यांना आभारी असत म्हाका ही सेव दिलेली खातीर. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. कोणाकडे प्रश्न टिका टिप्पणी असल्यारी कोणे कोरयेद आणि कसले विचारचे असले कसले सांगचे असल्यार म्हाका सांगेद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. प्रभुजी थँक्यू सो मच. इतलं लायकन भारी लायकन तुम्ही सांगले. दोन उदाहरण दिले, कुंती महाराणीले आणि प्रभुपाद स्वामीले. कशी पांडवाले कशी करून त्यांनी ऍडव्हर्सिटीज अपॉर्च्युनिटी तू टर्न केले म्हणून. तशी आता कुंती महाराणीले आणि पांडवाले अशी उदाहरण घेतले री त्या टाइम कृष्ण प्रत्यक्ष आशिलो आणि तांकां बी स्वतः अनुभव जाले कृष्णाने येवन तांकां मदत केले. केन्ना केन्ना कृष्णानं तांकां धैर्य दिले फेस करच्याक खंयच्या ऍडव्हर्सिटीचो. अशें करून तांकां कृष्णाले एक प्रत्यक्ष अनुभव आशिल्ले आणि ते धैर्य आयले, विश्वास आयले कृष्ण कसले असले आमगे खातीर कृष्ण आसा म्हणून. ते धैर्यानं हे तुम्ही ते भारी चंद एक श्लोक कुंती महाराणीले विपद संतुता शश्वत ते सांगले की हेजे हेजेरी कशे आमकां कष्ट येतात ती म्हणून. तरी ते प्रभुपाद स्वामीले आताच कंटेम्पररी उदाहरण तुम्ही दिले की प्रभुपाद स्वामी कशी तांगेल जीवनात बी कितलं कष्ट आयले जाल्यारी त्यांनी इतलं व्हड संस्थेचे स्थापन केले म्हणून. ते एक उदाहरण दिले की हांगा झांसीत आशिल्ले तेन्ना की कशी तांणी मनांत हे करता आशिल्ले की व्हड व्हड टेम्पल आसा आमगेले इतले व्हड व्हड भक्त आसा ती म्हणून. तशी गेले तेन्ना बी तांगेले की काही ना आशिल्ले हातांत पैसे आर्थिक आधार बी ना आशिल्ले. भक्त बी एक मुष्टी इतले भक्त आशिल्ले आणि तांगेले एक जाग बी ना आशिल्ले तांके प्रचार करच्याक कसले सवलत ना आशिल्ले. तसं ल्हानत बी तांणी पळयत आशिल्ले आमगेले मुवमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन म्हण नाव दिले. आम्ही हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, थाउजंड्स ऑफ डिवोटीज, पण त्यांना काही ना आशिल्ले तांगेले गी. पण ते एक पद्धतीने हे दवरले हे मोठू आम्ही पळयले री. तांगेले एक मेन गुण आशिल्ले कुंती महाराणीलो प्रभुपाद स्वामीलो अशी अनेक अनेक आचार्य मेन एक गुण म्हळे री तान अवलंबून आशिल्ले कृष्णाल वेर डिपेंडन्सी आशिल्ली म्हणून कृष्णाल वेर एक धैर्यान तांणी मुखार सरले. जाल्यार आता कलियुगांत आमगेले सगळे साधारण जीव आता आम्ही एक हेजे आमगेले संसारांत आसा, एक हेजे भक्तींत आसा की इतले आमकां अवलंबसूचे कशी खंयच्यान ते हे घेवचे ते अवलंबीन डिपेंडन्सी कशें करून आमी ते डेव्हलप करचे. प्रश्न मोठो प्रश्न असो जाल्यार हाका उत्तर एक असं की आमकां असली भक्तांगल संग करता कोणान तूं ह्या नमुन्याची धारण असत की तांगल संग आम करता. नाजाल्यार म्हणलेल वारी वय तूं म्हणलेल वारी हे सगळे प्रॉब्लेम्स येतात तुझ्या जिवनांत जाल्यार वी शूड एसोसिएट विथ डिवोटीज हू आर केपेबल ऑफ ट्रान्सेंडिंग these problems which come. सगळ्यांच्या जीवनात कष्ट येतात. विपदा संपूर्ण प्रत्येकाच्या जीवनात येतात. आम्ही कुंती महाराणीवारी वी नीड नॉट इन्व्हाइट प्रॉब्लेम्स. आम्ही प्रॉब्लेम येतात त्याच्या जीवनात जाल्यार आम्ही असली भक्तां सांगात ती संग करता कोण आमकां भक्तींतूं मुखारी व्हरूंक मदत करतात कोण आमकां प्रोत्साहन दितात ती तसली भक्तां सांगात ती एसोसिएट करता. नॉट नेसेसरली वेल्दी पीपल श्रीमंत लोकांक मात्र नाही जे कोणाक हृदयात कृष्णा प्रती अनन्य भक्ती असली असली भक्तां सांगात आम्ही एसोसिएट करतात. तशें म्हजें उत्तर जावन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद प्रभुजी. थँक्यू कोण सो मच. उलयलो म्हूण म्हाका कळ्ळें. गोपीदासी हा व्रत गोपीदासी. हरी बोल. अच्छा हरी बोल. थँक्यू फॉर इन्व्हाइटिंग मी ऑल्सो. थँक्यू प्रभुजी. थँक्यू फॉर सच अ ब्युटिफुल